आता बाब झेवियर गोम्स दोन उतरां उलयते तुमच्या मुखार. त्यांचो आवाज पळयात, सॉलिड, इतलो सुंदर कांतार म्हणटा तेंच्यांनी आनी कितले बरे बरे कांतार म्हटला हेंच्यांनी ह्या शोन. झेवियर गोम्स लंडन शहरान तुमचे स्वागत आसा. आनी तुमकां कशें दिसलें हांगा येवपाक? बरें उमेद आसा तुमकां येवपाक हांगाचे कितले पयलीं फावटी येयला तुमी? पयलीं येयला? ना 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 हांव उणें मातसो 7-8 फावटी फुडें येयलो आसतलो. 7-8 फावटी. होय होय. सो आतां पॅन्डेमीक जालेलें काम पावंक ना. असो आतां आमचो फर्स्ट शो येयला पॅन्डेमीक जालेलें. सो आतां येयला. आनी कशें तुमकां हिंगा येवपाक बरें? येवपाक एकदम बरें, पूण आमकां ह्या फावटी मातशे प्रॉब्लेम जाले. मातशे आमकां जाय ते बारीक बारीक प्रॉब्लेम जाताच ते म्हणटू, पूण देवाच्या कृपेन आमी बरे भशेन देवान आमकां पावयले आनी शोय आमचो एकदम बरो चलता आनी लोकांचो जाय तो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां. हय तेच पयले शो लोक भरपूर एन्जॉय करपाक लागला. हय. तर हेच भशेन आमी आनीक तुमचे शो आमचे आतां आनी फुडल्यान आनी 3 शो उरल्यात आमचे. सो आयजसान सो मागता देवा लागीं सगळें बरे भशेन जाल्या पुरो म्हणून आनी देवान आमचें सगळें बरें केलां आयज पासून आनी मागता फुडाराकूय बरें जाल्या पुरो म्हणून. तशेंच आमच्या डायरेक्टर कॉमिट्यान आमचे ऑर्गनायझर आनी तशें सगळे आमच्या लंडनचे बाब भयणा आनी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें बरें तुमकांय म्हणटा. आनी गोंयांत खंय तुमी? म्हज्या गोंयांत गांव सांतिस्ते. ओके ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमकां. देव बरें. जर तुम्ही हे शो पळयल्ले आसा तुमच्या गांवांत जर म्हाका कळयात आनी सांगात की हे शो तुमकां कशे दिसले.